फोण्या केरिये खांडेपार हांगच्या शेतकऱ्यांनी नगरपालिकेच्या कोयर प्रकल्पाचो कोयर आपल्या शेतान लागसरच्या वाठारांत उडयल्याचो आरोप करून हुस्को उक्तायला। कोयर साणिल्ल्यान शेतकार पिकाचे लागवड करतात त्या भोवतणीच्या वाठारांत परिणाम जाला असो थळाव्यांचो दावो आसा आनी अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग कारवाई करची अशी मागणी केली। रहिवाशांनी थळाची तपासणी करपाची मागणी केल्या आनी शेतकामाचेर आनी पर्यावरणाचेर कसलोच परिणाम जावचो न्हय ह्या खातीर अधिकाऱ्यांक गरजेची पावलां उबारची अशी मागणी केली। कितें जालें संदीप बाब हांगासर सेवरेजीची गाडी येयली जावं कितें लिकेजी खंयच्या कितें जाणा हांगा पयलीं पासून वास मारतालो हय पण तो नेग्लिजिबल आशिल्लो। गार्बेज प्लांट आसा म्युनिसिपालिटीचो म्हणजे तेजें कितें आसता तें सोडून दिलें। पयर 12 तारखेर हांव फोंडेच्यान येतालो अचानक हांगा सामको बुरसो वास क्रॉस जावन वचो हांव गाडी रिवर्स मारली आनी येवन हांवें सांकवा कडेन पळयलें शेता माथ्यार जे ड्रेनेज आहा पळय थंय पळयत जाल्यार हजारांनी किडे सामके अशे अशे उळविटा जराळी वयर बसल्या आनी हांवें तो सगळो व्हिडिओ रिकॉर्ड केलो प्लस आतां म्हटलें खंयच्यान येता तें पळोवया म्हणून हांव ह्या सांकवा कडेन येयलो। ह्या सांकवा कडेन जे सामके काळे किट्ट सामके दाट सामके लिक्वीड ब्लॅक सोडलेले आसा। आतां म्हणलें अदर देन कोण म्युनिसिपालिटीचेर कर्मा म्हटलें ही हांवें रोखडो घरा कडेन गेलो आनी हांवें सारके एका सांजचे 7:30 वरांचेर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक कंप्लेन घातली। सो तेजें इन्स्पेक्शन आज आशिल्लें मागीर तेंच्यांनी म्युनिसिपालिटीचो महाशेलकर काय कोण तो येयल्लो आनी 3 ऑफिसर येयल्ले 2 जाण पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे येयल्ले तेंच्यांनी सॅम्पल व्हेले। तेंच्यांनी जेन्ना सॅम्पल जेन्ना कलेक्ट केले पळय न्ही ते उदकान 3 किडे गावले भितर। एक्चुअली तेंच्यांनी वयल्या वयर घेतलेले पण भितर 3 किडे गावल्या तेजो रिपोर्ट एक 7-8 दिसांनी येतलो। मागीर आमी भितर प्लांटान गेले जाल्यार जो पयलींचो व्हाळो आसा पळय न्ही तो तेंच्यांनी ड्रेनेज सोडला पळय न्ही थंय मदींच खंयच्यान तरी डिस्चार्ज जाता तें कळ्ळें। पण म्हाका गांवच्या लोकांनी सांगलेलें की रातचे 10-11 वरांचेर हांगा सेवरेज्यो गाडयो येता म्हापसा पासींग पणजी पासींग आनी ते येता ते कितें करपाक तें आमकां खबर ना। पूण म्हाका डावट कितें आशिल्लो एकदां कितें आसता कॉन्ट्रॅक्टर जो कोण आसता पळय न्ही तो भायल्या बरोच नाटकां करता म्हाका तसो दुबाव पडलो म्हणून आमी हांगा जेन्ना इन्स्पेक्शन चालू आशिल्लें पळय न्ही तेन्ना आनी एक प्लांट आसा म्युनिसिपालिटीचो त्या प्लांटान सेवेज ट्रिटमेंट प्लांट तो कळ्ळें। सो तो म्हणटा कितें की आमकां हांगा हांवें ताका एकूच प्रश्न केलो हांगा सेवरेजची गाडी येता माशेलकर आसा पळय न्ही तेणूय प्रश्न केलो हांगा सेवरेजची गाडी येता तो म्हणलो हय गाडी येता पण आमकां एकूच येता म्हापशेची। सो हांवें जो म्हाजो दुबाव घेतलेलो पळय न्ही तो 50% करेक्ट जालो। रातच्यो गाडयो येता त्यो ते कोण आसना त्या टायमार ड्युटीर आनी हांगा तेंगेलो वॉचमॅनूय ना खंय आतां कळ्ळें। सो दनपारच्या टायमार सेवरेजची गाडी येता तिणें एक्सेप्ट केली मागीर हांवें म्हणली ती गाडी येवन हांगा कितें करता आमी हांगा अंपोलचे ट्रिटमेंट करता पळय न्ही ते उरलेली ती अंपोल व्हरता कळ्ळें। पण हो आतां सगळो इश्यू जातकूच आमी येता हांव सकयल गाडयो वचपा येता पळय एक येलो कलरची वास्कोची एक गाडी सेवरेजची गाडी येयली 12,000 लिटराची आनी ती डायरेक्ट वयर गेली। हांव फाटोफाट वयर गेलो ड्रायव्हर भुरगोच आसा मायनर आसा तेजे लायसन्स सुद्दां आसचें ना। सो ताका म्हणलें गाडी म्हणली सेवरेजची कितक्याक क्या आले ना खाली येवन पळयलो खाली है तो म्हणली इधर ये म्हणलें कचरे का प्रकल्प है तुम इधर खाली है तो इधर क्यों आया जाल्यार म्हळें नल जरा चालू करके देखो म्हटलें चालू जर करीत न्ही जाल्यार काळे काळे सामके लिक्वीड शेगीत व्हांवपाक लागले। 2 मिनटां तेणें नळ चालू दवरलेलो 2 मिनटां भितरले डिस्चार्ज जे हांगा सोडपाक गेल्लो पळय न्ही ते सामके रस्त्यार वचपाक लागले। मागीर ताका बंद कर म्हटलें आनी हांवें माशेलकाराक तो व्हिडिओ धाडला म्हाका म्हटलें तुमगेलो तो स्टाफ आसा आनी कितें सांगलेलें आमकां ही म्हापशेच्यान एकूच गाडी येता जाल्यार ही वास्कोची गाडी खंयच्यान येयली कितें। आनी आतां म्हाका आयकपा येता जायत्यो गाडयो खंय येता हांगा रातच्यो म्हणजे अंदाज तुमचो कारभार तुमी हांगा पेरिनियल हें आसा पेरिनियल झरे आसा हांगा शेतान एसटी लोक हांगा शेत रोयता कंटिन्यू आनी त्या उदकाचो फायदो घेता आनी तांकां जर दीसभर हांगा रावचें पडलें काकडी बीन घालता आसतना कितें जाल्यार तेन्ना ते हें उदक पिता कितें। पण कितें जाता तें आतां उदक पिवपाचें लायकीचें ना हेंच्यांनी सगळो डिस्चार्ज नाल्यांतल्यान क्रॉस ड्रेन करून शेतान सोडला। ओके आतां तुमी कितें मागता पळय माशेलकार म्हाका सांगलें कितें डिस्चार्जची पॉसिबिलिटी कमी आसा म्हणून पावलो सीपेज म्हणून पावलो। सीपेज केन्ना जाता जेन्ना आख्खे जी माती आसा पळय न्ही ती पोल्युटेड जावन जेन्ना ऑप्शन आसना पळय न्ही त्या टायमार सिपेज जाता। इधर सिपेज जर तो म्हणटा ही सिपेज आनी जर ती गजाल जर खरी जाली न्ही जाल्यार हेंच्यांनी 24 वरां भितर हो प्लांट बंद करचो पडटलो कळ्ळें न्ही कित्याक तो रिस्की जाला। जेन्ना सेवेज जर लिक्वीड जर ब्लॅक लिक्वीड जर सिपेज जावन जर तें नाल्यांतल्यान व्हांवता आनी थंय शेतान पावता जाल्यार तो प्लांट बंद करपाचो। तेंगेली म्युनिसिपालिटी 16,000 जमीन आहा पळय न्ही थंय तेंच्यांनी प्लांट घालूं न्ही तेंच्या म्युनिसिपालिटीचो प्लांट म्युनिसिपालिटीन आसूं न्ही। हांगा खांडेपारा कित्याक पयलीं आमकां कितें आहलेलें 45/1 जर आमकां जर जागो गावलो जाल्यार आमी कुट्टी खांडेपारचो सगळो कचरो जो आसा पळय न्ही ते आमी डिस्पोज ऑफ करतले म्हणून फ्री ऑफ कॉस्ट। आतां ते घेवपाक तयार ना आतां हेंच्यांनी आनीक 2 प्लांट घातला ते हांवें आयजूच पळयले हे म्हाका खबर नासलें प्लांट जाले ते आतां ते सेवेज सुद्दां ट्रिटमेंट करता म्हणजे
अंधाधुंदीचो कारबार चाललो. दुसऱ्या ताका कन्सेंटम आसा म्हाका खबर ना, कित्याक म्हाका दुबाव आसा. कित्याक कन्सेंटम पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड सेवेट डिस्चार्ज करपाक कन्सेंट दिना. हांगा हांकां कन्सेंटम तेन्ना कित्याक दिलें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक? फक्त प्लास्टीक हँडलिंग करपाक. पण हांगा तेजे भायरूय कारबार चल्लेलो आसा, तो हांवें तेंच्या नदरेक हाडला कसो आनी कितें तो. आनी जर सीपेज जर गजाल खरी न्ही जाल्यार तेंच्यांनी 24 वरांनी हो प्लांट बंद करचो. कित्याक तुमी आपल्यानी ही आख्खी एरिया आसा पळय न्ही, ही बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट. हे सगळे झऱ्याची जमीन ही. त्या शेतान जे झरे आसा पळय न्ही ते वर्साचे 12 म्हयने व्हांवता आनी त्या झऱ्याचे नेटार ते आमचे शेतकरी थंय शेत रोयता, काकडयो घालता, सगळें करता. पूण हो जर सगळोच जर ग्रावंड वॉटर जर सगळें जर हे कंटिन्युटेड जाला न्ही जाल्यार तो प्लांट चालू दवरपाक तांकां रायट ना. आनी इट इज अ क्रिमिनल ऑफेन्स. भारतीय न्याय संहिता 271 सेक्शन आसा पळय न्ही तें कितें सांगता, जर असले डिस्चार्ज जाता, इट इज अ नेग्लिजन्स पार्ट जर जाता न्ही जाल्यार तेंचेर एफआयआर रजिस्टर जावपाक जाय. आतां हें प्रकरण फुडें घेवन वयतलो. कित्याक खबर आसा, सादो प्लास्टीक जर उडयली न्ही जाल्यार फायन आसा 5000 रुपया. पब्लीक जाग्यार जर प्लास्टीक उडयली, एक चिप्स खावन पाकीट उडयली जाल्यार म्हाका 5000 फायन आसा. हे जे वयल्यान टँकरी हांगा डिस्चार्ज केल्यो गेल्यो वयता, मागीर तो केदो व्हडलो क्रिमिनल ऑफेन्स. आज ऑलरेडी बेतोड्या आनी खडपाबान आनी फोण्या डेंगू जाल्या, 1-2 जाण कितें मेले म्हणून आयकलें हांवें. म्हाका कुट्टी खाण्यावर आमच्या गांवांत नाका. आमचो गांव म्हाका सामको क्लीन एंड क्लियर जाय, कळ्ळें न्ही. ताका लागून असली जगावरी जर हांगा जर येता न्ही जाल्यार हांव हें प्रकरण घेवन फुडें वयतलो. म्हाका फक्त रिपोर्ट एकदां हातीन पडो न्ही. ओके. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.